नमस्कार आणि येवकार. फाटल्या 2 दीस जाले वा 3 दीस जाले तुमी खूबशी बातमी पळयता आसतले रिगार्डिंग मंडूर ब्रिज आनी मंडूर ब्रिजाची जी परिस्थिती आसा जो रस्तो सोंपता तेन्ना खचला. आयज आमी त्याच जाग्यार आसा, मंडूराच्या त्याच ब्रिजार आसा आनी आमच्या वांगडा एक व्यक्तिमत्व आसा, सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर सर. विरेश सर तुमकां येवकार. पयलीं म्हटल्यार हो ब्रीज जेन्ना हांव हांगा ट्रॅवल केलो म्हाज्या कॅमेरामॅना वांगडा तेन्ना म्हाजो पयलो प्रश्न आशिल्लो की हो ब्रीज कोणा खातीर आनी वेर दीस ब्रीज लिड्स टू, कित्या खातीर बांदलेलो हो ब्रीज, कितें आयडिया आसली हे ब्रीज बांदल्या फाटल्यान, तुमी कितें सांगूंक सोदता? पयलो म्हणजे हो जो ब्रीज बांदला आतां जेन्ना 2000 ऑलमोस्ट 2010 सुमार हेजे ब्रिजाचें हें चालू जाल्लें आनी तेन्ना GSIDCचो जो चॅरमॅन आसा तो आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा, हो काँग्रेसीच्या टायमार तेन्ना तो आमदार आसलो आनी तेन्ना हो ब्रिजाचो हें केलो. आतां आमकां पासून खबर ना कित्याक लागून हो ब्रीज एक्झॅक्टली कित्याक लागून बांदला, कित्याक GSIDC चॅरमॅन जालो म्हणूनच हो ब्रीज बांदला, कित्याक जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना हांव पयलूच ब्रिजाचेर हांगा येयलो आनी जेन्ना पळोवंक गेल्यार दुसरे सायडीच्यान ताका वाटूच ना, फुडें वचपाक वाटूच ना. आतां तुमी पळयता आसतना हांगा डेड एंड आसा, ब्रीज येता आतां हांगा हॉटमिक्स जाल्लो आसा, लायटी घातलेल्यो आसा, सगळे मीन्स अप्रोच रोड जाल्लो आसा, पण फुडें तुका वाटूच ना कोणाक वचपाक, खंय वचपाक. आतां पयलू अशें म्हणटाले की शेतकारांक लागून वचपाक लागून कनेक्ट करपाक, शेतां कनेक्ट करपाक लागून हो ब्रीज बांदला म्हणून. पण आयज अशें दिसता की शेतकारांक कनेक्ट करपाक लागून न्हू, आयज खंय ना खंय आपणाचे जे पयशे आसा ते खंय ना खंय काडपाक लागून हो ब्रीज बांदला. कित्याक आमी GSIDCचो जेन्ना आतां सद्याक तरी CM आसा, CMच्या नेतृत्वा खातीर GSIDC चलता, आमी विधानसभेन बसून हो प्रश्न केलो की हो ब्रीज बांदला तरी कित्याक आनी कित्याक लागून हो ब्रीज आसा. तांकां सांगलें हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, कारण कित्याक मीन्स जो टॅक्स पेयर मनी आसा तो टॅक्स पेयर मनी वेस्ट जावपाक जायना. आयज हांगा अशें दिसून येता की हो टॅक्स पेयर मनी वेस्ट जाल्लो आसा, कित्याक हांगा कांयच ऑप्शन ना, दुसरे सायडीन वचपाकूच मेळना. हांगा तुमी पळयता आसता बॅरिकेड घातला, ब्लॉक केला, दुसऱ्या स्टेप्स बसून ना देंवतले म्हणून, चलत बसून देंवतले ना, स्टेप्स बसून ना, आनी फुडें तुमी पळयता आसतना आख्खे मँग्रोव्स जाले. सो हे जे सातत्यान म्हटल्यार इतलीं वर्सां जालीं, मागीर कंटिन्युअसली तेजो टेंडरींग प्रोसिजर हें तें करून हें खंय ना खंय वाडून घेतलें आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्यार तुमी पळयता आसतना कित्याक जो तुमी हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान जे GSIDCचें काम जावं PWDचें काम, जी सब स्टँडर्डां कामां आयज करता हो BJP सरकार करता, हें दिसून येता आनी हांगा पासून सेम जाल्लें आसा. कंप्लिशन पासून जावन हें सब स्टँडर्ड काम हांगा दिसता आनी तेकातलो नो खेचलेलो. म्हटल्यार जेन्ना तुमी बांदता तेन्ना तेका सारको सिस्टमॅटिकली बांदपाक जाय, कसो कॉन्क्रीट आसपाक जाय, कशें तेची स्टेबिलिटी आसपाक जाय हें पळोवपाक जाय. आनी असले सारके ब्रीज जेन्ना तुमी बांदून ते कंप्लीट करून दिता तेन्ना हँडओवर दिता तेन्ना खंय ना खंय सिस्टम आसपाक जाय. आतां तुमी चिंततले की हो येदो व्हडलो ब्रीज आसा, जेन्ना ब्रीज बांदलो मात आजून पर्यंत तेजें इनॉग्रेशन कांयच जाल्लें ना. फावंडेशन स्टोन तुमकां सकयल मेळटलो, फावंडेशन स्टोना नंतर इनॉग्रेशन जाल्लें ना, कित्याक हेज्या पयलू खूब टायम बांदलो, परत रिटेंडरींग ऑलमोस्ट एका स्टार्टींग 18 करोडा सुमार हें जाल्लो आनी मागीर तेंच्यांनी वाडयलो अप्रोच रोडाक लागून, मागीर जो रोडाक लागून. पण अशें जावपाक जायना हें तरी म्हाका दिसता आनी हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हें आमी विधानसभेन विधान करून CMाक वचून प्रश्न विचारले, मात CMा कडेन हेजें कांयच जाप ना. कारण अशें दिसून येता की GSIDC ऑफिशियल्स जावं CM आसा हे खंय ना खंय तांकां खबर आसा हें कशें कितें केल्लें तें आनी कशी नाटकां चल्लेली ती आनी कशें आमचो टॅक्स पेयराचो मनी वेस्ट केल्लो आसा तो. अशें दिसता की हांगा जेन्ना आमी एंटर जाले तेन्ना खुबशी बाटल्यो दिसली आमकां, सोराच्यो म्हणा वा हेजी बियरच्यो बाटल्यो दिसल्यो. तुमकां कितें म्हणणें आसा की लोकल्स हांगा येवन सांजचे वेळार वा जेन्ना हांगा कोण नासता, म्हाका दिसता हांगा लायट्यो पेटना आसतली, पूण अशा वेळार लोकल्स हांगा येवन सोरो पिता काय कितें? पळय कशें आसा, जेन्ना अशी आयज रोड एक्सेस जो आसा तो रोड एक्सेस फक्त नांवा पुरती दवरिल्लो आसा. हांगा अशें दिसून येता की हे कितें टुरिजम एक्टिविटीक लागून केला, म्हणजे कोणी येयलो म्हणटलो कित्याक लागून, म्हणजे टुरिजम एक्टिविटी लागून कांय ना. हो फक्त बांदलेलो कित्याक आपणाचे पयशे खंय ना खंय काडपाक लागून, हो ब्रीज आनी कित्याक लागून न्हू. आतां लोकल्स कशें येता, आतां तें हांव एक्झॅक्ट तुमकां सांगपाक शकची ना कोण येता कोण येना, म्हणजे येता तेन्ना पळयलें नाल्यार हांव सांगूंक शकता, पळोवंक ना नाल्यार हांव कांयच विधान करूंक शकना. पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हो जो ब्रीज आसा, हो जो डेड एलिफंट म्हणटा पळय तसो डेड एलिफंट हो जाल्लो आसा. आनी हेजे आमी मीन स्टार्टिंगच्यान आमी GSIDC पासून बरोवन सांगलेलें की बाबा ह्या ब्रिजाचेर कितें आसा तें तुमी इन्वेस्टिगेशन करपा जाय, जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा म्हणजे CMाक सांगलेलें, कित्याक CM आयज नेतृत्व करता आनी तेणेन खंय ना खंय हेजेर स्टेप घेवपाक जाल्ले, एक्शन घेवपाक जाल्लें. मात आयज अशें जालां की लिडर तेंचोच जो काँग्रेसीच्यान BJPन गेलो, फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तो लिडर तेंचोच, त्याच लिडराच्या नेतृत्वान हें चालू केल्लें आनी तेणेनूच तें कंप्लीट करपाक लागून फुडाकार घेतलो, कित्याक गेले त्या टायमार तेणें हें कंप्लीट करपाक येयलें. मात कंप्लीट करताले ते कोणाक लागून हो प्रश्न व्हडलो आसा. तुमी कितें बऱ्याक करता नाल्यार वेल एंड गूड, वी आर वेलकमींग इट, बट हें कंप्लीट करता तें कोणाक लागून आनी कोणाक मीन्स आयज फायदो कोणाक आसा, कोणाकूच फायदो ना. आयज हितून आमकां कांयच बेनिफीट कांय मेळना. आतां क्रॉसिंगूय करपाक मेळना, हांगा म्हाका स्टेप्स वचून कांयच ना.
सो क्रॉसिंग करपाक ऑप्शन ना, कित्याक हांगा सगळी मँग्रोज आसा, कोण क्रॉसिंग केलो ना खंय मँग्रोजान वयतलो, हांगा कितलीशी मानगी बसून येता. सो ही आयज परिस्थिती जाल्ली आसा, म्हणजे तें चिंतूंक ना. सो खंय ना खंय CMाक परत एकदां आमी सांगता, रिक्वेस्ट तरी कितलेच फावटी केली, डिमांड कितलेच फावटी केलो, मात CMाक आज पडलेलें ना. कित्याक BJP सरकार असो जाल्लो आसा, तांकां फक्त आपणाचें कशें सादोवपाचें तेंच पडलां, कशें काबार करपाचें तेंच पडलां. तुमी पळया रस्त्यांची परिस्थिती हीच जाल्ली आसा. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, काबार जावपाक जाय. आनी टॅक्स पेयराचो मनी जो जुडिशियली आमी यूज करपाक जाय, कारण हो प्रत्येक गोंयकार आयज आपणाच्या बोल्सांचे पयशे टॅक्स भरता, आनी ते टॅक्स भरता तेजे खंय ना खंय बरो लाभ मेळपाक जाय, बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय. स्टार्टींग जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां रोड जो डामर घातलेलो तो खसलेलो दिसलो, म्हटल्यार तो कन्स्ट्रक्शन करता आसतना जबाबदारी घेवपाची गरज आसली काय कितें? हय, ऑब्वियसली आमी परत सांगताले, कित्याक हो जो रोड येता हो PWDन येता, हो GSIDCन येता, प्लस ब्रिजूय GSIDC अंडरूच येता. कितें जाल्लें आसा, हो GSIDCचो जो एंटायर इनपूट आसा हेजे पयलू आमी एक क्वेश्चन पासून घातलेलो की कशी हेंच्यांनी प्रोक्युरमेंट केला, कशें हें जाल्लें आसा. कित्याक लोकांचे मिन्स जागे गेल्ले आसा, हांगा शेतां कितलींशीं जाणांची गेल्लीं आसा, आनी ते म्हाका अप्रोच जाले. तेन्ना आमी पळयलें की लँड एक्विजिशन केलां तांकां आजून पर्यंत, म्हणल्यार ऑलमोस्ट 13 वर्सांनी तांकां आतांच तांकां 13 वर्सांनी तांकां तेंचो पयसो आसा तो मेळला. म्हणजे केन्ना लँड एक्विजिशन जालें पण तांकां पयसो पासून मेळोंक ना. सो ते जाल्या नंतर आतां तो तेंच्यांनी कंप्लीट केला, पण तो कंप्लीट पासून केला. तुमी पळयला आसतलें माती डंप केल्या, ताका लँड फिलिंग केल्या, मागीर थंय माती घातल्या, फुडें चलयल्या, मागीर तेजेर हॉट मिक्सिंग केल्या, टारींग केल्या, हॉट मिक्सिंग केल्या. आनी तो पासून जो क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा तो क्वॉलिटी ऑफ वर्क सारको ना. कंटिन्युअसली आमी सांगीत आसा, GSIDC सांगीत आसा, पण आयज अशें जालां GSIDCची कामां आसा ती सब स्टँडर्ड कित्याक लागून जाता, कारण मिन्स तेंचो मिन्स फुडाकार घेतलो जो CM आसा, CM पळोवन पासून घेयना. आयज ताका खबर पासून ना हो ब्रीज कित्याक बांदला. तो तुमी प्रश्न करपाक जाय CMाक की हो ब्रीज कित्याक केला. आमी प्रश्न करून मेकळे जाले, आमी सांगलें, मात तो क्वेश्चन मार्क असोच ओग्गी रावता की कित्याक केला आपणाकूच खबर ना. सो हो डेड एलिफंट जो आसा हो हांगा दोंगरे गांवांत जाल्लो आसा, आनी खंय ना खंय आमकां पासून म्हाका पासून खटकता की बाबा हो कित्याक लागून जाला. हांव पासून शॉक जाता. इंजिनियरांक विचारलें हो कित्याक लागून बांदला, इंजिनियरांक खबर ना कित्याक लागून. कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना कित्याक लागून बांदला. सो हो क्वेश्चन मार्क व्हडलो आसा. आनी GSIDC अशें समज प्रोजेक्ट करीत रावले नाल्यार आमचो गोंयकारांचो जो पयसो आसा तो टोटल वेस्ट जाता. आता एक आमदार म्हणून तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? आमदार म्हणून म्हाजो फुडलो स्टेप हेच्या पयलू आमी लेटर पत्रव्यवहार केल्लो आसा. दुसरें म्हणजे आमी विजिलन्सान घालपाचें आमी हें केल्लें आसा की विजिलन्सान हेंकां घालतले, कित्याक हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी CAG रिपोर्टांनी घालतले, CAGनूय हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हो एस्टिमेट केलो कसो, कितें जालें, कशें हें जालें. सो तेज्या अंडरूय हें जावपाक जाय, रिपोर्ट येवपाक जाय हेजे, आनी तो रिपोर्ट मागीर फुडें वचपाक जाय. CMान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय, तो आयज खंय ना खंय करिना. आनी आमी दोनी हितून म्हणजे खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटांनी जे इन्क्वायरी जावपाक जाय ते डिपार्टमेंटांनी घालतले आनी इन्क्वायरी मागतले. हेजे पयलूय आमी लेटर घातलेली आसा. मात आजून पर्यंत आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असो मेळ्ळो ना, कित्याक सरकार तेंचोच आसा, सरकार आपुणूच चलयता आनी ते आपणाच्या डिपार्टमेंटांक कंट्रोल करता. हें जावपाक जायना. आनी रिसंटली जेन्ना सांगलें की सिटिजनाची कितें हें आसा, हरकत आसा ती आमी दखल घेतले म्हणून नंबरूय आउट केल्लो. आतां आमकांय पळोवपाक जाय ह्या नंबराच्या थ्रू हांगा तोडगो कितें कितें येता काय ना तो. हे आशिल्ले MLA विरेश बोरकर सर. आनी खरो प्रोजेक्ट जेन्ना जालो जाल्यार लोकांच्या फायद्या खातीर जाला काय लोकांच्या लुकसाणा खातीर जाला हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. अशें म्हणूं शकता की ब्रीज टू नोवेर, NO न्हू पूण KNOW, म्हटल्यार हो ब्रीज आसा खंय, हो ब्रीज वयता खंय, कोणाक कनेक्ट जाता, कितें फायदो आसा ब्रिजेचो, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आमच्या वांगडा मंडूर गांवचे सरपंच आसा आनी सरपंचा कडेन प्रशांत नायक सर आसा. प्रशांत नायक सरा कडेन जाणून घेवया की हो ब्रीज बांदपा फाटलो हेतू कितें आशिल्लो, काय तुमकां कितें आयडिया आसा? नमस्कार सगल्यांक. आमचो पयलीं एक धाकटो ब्रीज आशिल्लो, आमी ते गोळीकडे ब्रीज म्हणटालो. सो तो लोखणाचो ब्रीज आशिल्लो, तो धाकटो ब्रीज आशिल्लो. सो तेजे वयल्यान सगळे शेतकार आसात पळय ते सगळे शेतान वयताले, बांदाक जॉयन जातालो तो. सो तो मोडलो भरपूर वर्सां पयलू. सो तेका लोकांक वयपाक येना जालें. सो मे बी ते हेतू खातीर तेंच्यांनी हो ब्रीज हें केल्लो. पूण म्हाकाय सजमना येद व्हडलो ब्रीज, हांगा तुमी व्हडली गाडी वयपाक शकता, ट्रक वयपाक शकता. आमकां जाय आशिल्ली एक ट्रॅक्टर वयपाक हे ब्रिजा वयल्यान. येद व्हडल्या ब्रिजाची कसली गरज आशिल्ली ती म्हाकाय सजमना. पूण हेजो उद्देश आशिल्लो, हें जावपाक जाय आशिल्लो मेन म्हटल्यार शेतकाऱ्यांक जो शेतान वयपाक एक वाट गावता तेका जावंक जाय आशिल्लो. पूण हो ब्रीज येद व्हडलो बांदला, कित्याक बांदला तो आमकां कांय खबर ना सद्या तरी. सरपंच म्हणून तुमी कितें पळयता, फुडलो स्टेप तुमचो कितें आसतलो लोकां खातीर, लोकांच्या हिता खातीर, लोकांक हो ब्रिजाचो फायदो जावचो ह्या खातीर तुमचो स्टेप कितें आसतलो? पळय सद्या तरी कितें आसा, सद्या हांगसर ब्रीज हो तुमी म्हणूंक शकता एक ब्रीज टू नोवेर. आमी नांव दवरलें की ब्रीज टू नोवेर, कित्याक फाटल्या दिसांनी लास्ट टायमूय आमी बायट दिल्ली, आमी हो इशू हायलायट केल्लो. कित्याक
तुमी पळोवपाक शकता ताका ते प्लॅटफॉर्म बांदला, कनेक्टेड प्लॅटफॉर्म बांदला, ते भितर गेलां आनी ते ऑलमोस्ट ते इक्वल हेका आशिल्लें. सो तेजेर लास्ट टायम येयले तेन्ना गाडी सुद्दां वयपाक शकताली तेजेर. सो तो आतां सामको भितर गेल्लो आसा. कित्याक तेंचो फर्स्ट हें आशिल्लें, तेंच्यांनी पयलो ब्रीज घातलेलो आनी मागीर ताका तेंच्यांनी कनेक्टींग हें केलां. सो तेंचो प्लॅन कितें आशिल्लो तो तुका आमी सांगूंक शकना. पूण आमी आतां एज अ सरपंच आमी एक लेटर बरोवपाचें आमी आमदाराकूय हेजे बद्दल सांगलें. आमदारान आमचो इशू हेकाय काडलेलो आसा, एसेंब्लीकूय काडलेलो आसा. ब्रीज कित्याक लागून हें केलो तो, बांदलो तो. सो आमकां आयडिया ना ब्रीज कित्याक लागून बांदलो तो, कित्याक आमकां अजून कांय एज अ पंचायत आमकां अजून तेंच्यांनी कांयच हें दिवना, इंटिमेट दिवना. तुमी हॉट मिक्स घालता नाल्यार कितें काम करता, आमकां पंचायतीक अजून तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन कांयच ना हेजे कडल्यान. सो आमी तुका सांगूंक शकना हो ब्रीज कित्याक लागून. पूण लोकांक जाल्यार हो कांयच फायद्याचो ना. फकत लोक हांगा सांजचे एक वॉकिंगाक येतात. पूण येदो व्हडलो ब्रीज तुमी वॉकिंगाक हें करता, इतले पयशे करोडांनी लोकांचे टॅक्स पेयरांचे पयशे आसात ते तुमी अशे बेश्टे वेस्ट करतात तुमी. कित्याक तुमी पळोवपाक शकता आख्खें ब्लॉक आसा ते सायडीन, कांय वयपाक शकना, शेतान वयपाक शकना, नाजाल्यार कांयच ना. सो म्हाकाय आयडिया ना हो ब्रीज कित्याक लागून हें केलो तो तेंच्यांनी. सो आतां तुमी म्हटलें की हो ब्रीज तुमकांच आयडिया ना कित्याक बांदिल्लो असो. सो आतां लोकल्सांनी कोणा कडेन वचपाचें? पळय लोकल्स आतां आमकां एवरी टायम आमकां क्वेश्चन करता गो ब्रीज कित्याक लागून. सो आतां आमी आमदाराकूय सांगलेलें आसा. सो आमदारान आमकां प्रॉमीस केला तो आपूण सगळे डिपार्टमेंटाक हें करतलो म्हणून, चीफ मिनिस्टराक हें करतलो म्हणून. आनी आमकां हेजो हेतू कळटलो बाबा ब्रीज कित्याक लागून बांदलो तो. सद्या तरी हो ब्रीज कांयच यूज जायना, फकत लोक हांगा एक पासयेक येतात. आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा लायटी घातलेली आसा. लायटी त्यो आजून पर्यंत तेंच्यांनी घातलेल्यो. आतां 8-9 म्हयने तरी जातले कंप्लिशन जाल्यार आजून पर्यंत लायटी पेटलेली ना. आनी मेन प्रॉब्लेम जाता रातचो हांगसर फूल काळोख आसता. कोण कितें येता तें आमकांय खबर ना हांगसर. कित्याक स्वता हांवें 2 गाडयो हांगसर येयल्ले, 2 जाणां तरी हांवें हांगसरल्यान हें केलां, धांवडयल्या. कोण आवट ऑफ आमचे विलेज येता हांगसर, बसता हांगसर, आनी कितेंय जावपाक शकता हांगसर. तुमकां खबर आसतलें आतां आख्खे इंडियेभर गोंयभर रेप केसी वाडलेले आसा, क्रिमिनल केसी वाडलेले आसा. आनी हांगा हो खाली स्पेस जाता. सो त्या कारणान कोण येता तेजेर नजर दवरची पडटली आमकां. पुलिसांनी हांवें लास्ट टायमूय पुलिसांक हें केल्लें, एप्रोच केल्लो की तेंच्यांनी हांगसर एक हें करपाचें म्हणून, कितें आमच्या ड्रायव करपाचें म्हणून. कित्याक लागून जे कारणान हांगा कितें अनइन्सिडंट कितें जावपाक जायना, वायट इन्सिडंट कांयच जावपाक जायना. हेजे बद्दल आमकांय काळजी घेवची पडटली. एज अ पंचायत, एज अ सरपंच म्हाकाय हें करचें पडटलें. आमी आमचें काम करतात, पूण पुलिसांचे कडल्यान आमकां आशा आसा तेंच्यांनी हांगसर नजर दवरपाची. कित्याक तुमी रातचे येवन पळोवपाक शकता हांगसर सामको काळोख आसता हांगसर. हांगा कितेंय जावपाक शकता, कोण येवन बसता, कित्याक बसता, कितें करता तें आमकांय खबर आसना. सो हेजेर पुलिसूच कितें हें करतले. खरें म्हटल्यार सेफ्टी इज अ बिगस्ट कन्सर्न. कित्याक तर जर लोक हांगा सेफ ना जाल्यार परत एकदा एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता की हो ब्रीज कित्याक बांदला, जे फाटलें कारण कितें आसलें काय. पळय आतां गणेश चतुर्थी येता हांगसर, आनी आमचे ते सायडीन आमी गणपती हें करतात, आमचें विसर्जन करतात. आनी लोक कितें आसता, लोक हांगसरल्यान बरो व्यू गावता तांकां पळोवपाक गणपती पायता आसतना. आनी त्या टायमार जर अचानक कितें जालें हांगसर, कोण रिस्पॉन्सिबल हेजो. सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेजेर जाता तितले बेगीन इन्क्वायरी करपाची. मेन पयलीं काय हें आसा, जे कोणें हांगा ब्रीज बांदला तेजेर ताका एक्सप्लेनेशन दिवपाक लावपाचें, बाबा हे ब्रिजाचेर कित्याक सकयल गेलां आनी हो कित्याक बांदला तोवूय मातसो चीफ मिनिस्टरान मातशें आन्सर करपाचें. कित्याक लागून व्हेरी डेंजरस आसा, लोकांक कितें जावपाक शकता हांगसर. आनी तुमी पळयल्या गाडी जर येयली स्ट्रेट गेली ती पडोंक सुद्दां शकता, सकयल पडोंक सुद्दां शकता. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यां कडेन की सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट आसा हेजेर जाता तितले बेगीन हेचेर हें करपाचें म्हणून, तोडगो काडपाचो म्हणून. खरें म्हटल्यार ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक हो ब्रीज बांदला ताचेर जाप दिवपाची गरज आसा. आनी हो ब्रीज जर बांदला जाल्यार लोकांच्या युजा खातीर बांदला अशें जर आसा जाल्यार लोकांनी हाका यूज करपाची गरज आसा. ऑथॉरिटीन खरें म्हटल्यार सांगपाची गरज आसा हो ब्रीज कित्याक बांदला तो.